फोंड्या जाल्ल्या अपघातात जोडप्यांक बरीच दुखापत जाल्ली। उपचार सुरू असताना एकनाथ शेटकार म्हणटा तो जिल्लो हॉस्पिटलात सोंपलो। ताच्या घरकान्नीचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात। आयज फर्मागुडी हांगासर एक टू व्हिलर आणि एक गुड्स ट्रक हे दोन्ही ह्यो गाडयो फर्मागुडी दिशेन वयताल्यो आणि जे टू व्हिलर आहा तिका जो गुड्स ट्रक आहा तो ओवरटेक करतालो आणि ओवरटेक करताना एक कपल जे मोटरसायकलीचेर आशिल्ले तेंची गाडी ही टू व्हिलर तेंच्या व्हडल्या गाडयेक लागली आणि ती सगळी सकयल पडली आणि तांकां मेजर अशी मार लागला म्हणून जेन्ना शिफ्ट करताले हॉस्पिटलान तेन्ना जो एज 67 एकनाथ शेटकर हेका जेन्ना ट्रिटमेंट करताले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तेन्ना ताका मरण येयल्लें आसा आणि ताजी बायल सुलोचना शेटकर एज 57 हिका जीएमसीन रिफर केल्ली आसा। मजगती हरमालार रघुनाथ गोकाळकर म्हणटा तो आदलो सरकारी कर्मचारी सोंपलो। रस्तो क्रॉस करताना गाडयेचो अदमास चुकिल्ल्यान टू व्हिलरीन वचप्यान ताका मोखलो, आगताक सोंपलो। गाडी चलोवपी ऑफ ड्युटी पुलीस म्हूण म्हायती मेळटा। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि मकबूल माळगेमणी।